प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वा विसवोर वोड 7 ते 14 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 7 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाचीय वळख तुमकां आसतो आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखुतात आनी तुमी ताका देखतात. फिलिपान ताका म्हणलें, सोमिया, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तुका भावार्थना? जें कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजेच वस्तुंनी उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपली कृती करीत आसा. म्हजेर भावार दवरात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तृत्वाक लागून तरी भावार दवरात. खरेंच हांव तुमकां सोंपें सांगता, जी कोण म्हजेर भावार दवरता ती हांव करता ती कर्तृत्वां पुनूय करतली, तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतली, कित्याक हांव बापाशी. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करता आनी कशी पुता सोवें बापाक महिमा दितली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागतात जाल्यार हांव तें करतलों. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां त्या 12वी वोडीर आयज आमी नियाळ करुया. जेजू आयज शिसांक आनी फिलिपाक आनी तुका आनी म्हाका कितें म्हणूंक सोदता? तो म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, जीं कोण म्हजेर भावार दवरतात तीं हांव कोत्तां तीं कर्तुवां आपुणूय करतलीं आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां करतलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जो कोण ताजेर भावार दवरता त्या मनशान, त्या दादल्यान, त्या बायलेन जीं कर्तुवां जेजून केल्लीं तीं आमी करूंक पावतले. केन्ना? जेन्ना आमी भावार दवरतले. आनी भावार दवरपाक म्हणजे कितें भाव भयणीनो? भावार दवरपाक म्हणजे आमी जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां, ताणें आमकां जें उतरान आमकां बरोवन दवरलां, जेन्ना त्या उतराची सजमणी आमकां मेळटा आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर पाळटां, तेन्ना आमी खरेपणी भावार दवरता. आनी भावार दवरपाक भाव भयणीनो आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. कित्याक पवित्र आत्म्याची गरज? कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले. पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां म्हणून आमी करतले, पवित्र पुस्तकाचेर सांगलां म्हणून आमी करतले, पूण खरेपणी जेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवता, आनी तो देवाचो मोग कसो अणभवता? पवित्र आत्म्या उदेशी. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी, देव आनी सर्वंडार मानला, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी सर्गीचो बाप आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी सांत पावलू रोमकारांक 5वा विसवोर वोड 5 म्हणटा की पवित्र आत्मो आमचे भितर आपलो मोग, देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता. म्हणटच जेन्ना हो मोग आमी अणभवता, आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता, देवाच्या उतराची सजमणी मेळोंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां फकत आमकां देवाचो मोग ओतयना, पूण तो आमकां शिकयता
आनी तें उतर आमच्या मनान हाडटा. म्हणटच जेन्ना आमी देवाच्या उतराची सजमणी घेता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, तें उतर आमी पाळटा, जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या तें मनान हाडटा, आतां आमी खेरीतपणी भावार्थान चलता. आनी जेन्ना आमी भावार्थान चलता, जेजू म्हणटा, जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती कोत्तुमां जी हांवें केल्यान ती तो कोत्तलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमचें खरेपणी तारण जालां जाल्यार आवर साल्वेशन, वी हॅव बीन सेव्ड, खरेपणी आमी एक दीस स्वर्ग राज्यांत येतले जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार, फकत धर्म न्हय पूण भावार्थ दवरता जाल्यार आमकां आयज जेजू सांगता, तुमी आनी आमी सगल्यांनी जी भावार्थ दवरतात ती जी कोत्तुमां जेजून केल्यात ती आमी करूंक पावतले. आमी करूंक पावना जाल्यार हाचो अर्थ कितें की आमी भावार्थ धरिना. आजून पासून आमी एक नवी रोचना जागना, पवित्र आत्मा आमचे भितर ना. आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर हा जाल्यार आनी खरेपणी आमी आमचो आत्मा जेजू सारको जाल्या जाल्यार तरी आमी देवाचें उतर सजमून घेना जाल्यार सजमणी घेवन आमी तें उतर पाळना जाल्यार आनी आमी खरेपणी भावार्थ धरिनासतना रावत जाल्यार पवित्र आत्मा दुखी बरी जातलो आनी एक दीस आमचे कडेन उलोवचो ना. म्हणटच आमचे कडेन पवित्र आत्मा हा जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर पाडूंक जाय, तें उतर करूंक जाय. आनी ना जाल्यार आयज आमी जेजूचेर भावार्थ धरुया, ताच्या उतराची सजमणी घेवप पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी तें उतर दिसपट्या जिवितान पाडून आमी जेजून श्रेश्ठ कोत्तुमां केल्यान ती आमी करपाक पावुया. आनी ताजे उपरांत ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी पावया. कित्याक जेजू म्हणटा, तांचे परस श्रेश्ठ कोत्तुमां कोत्तेली. ही श्रेश्ठ कोत्तुमां कितें भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, जो कोण आयकता देवाचें उतर ती आतां एक नवी रोचना जातात. तांचो आत्मो जेजू सारको जाता परगटणी वरवीं. आनी आतां जेन्ना ताचो आत्मो जेजू सारको जाता तांकांय पवित्र आत्मो मेळटा आनी ती आतां देवाची भुरगीं जातात. जेजू करूंक जाय नासलें, कित्याक जेजू जेन्ना आपली शिकवण दितालो देवाचें उतर परगट करतालो, लोकांक आजून एक नवी रोचना जावपाक जाय नासलें, कित्याक जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो. पूण आयज जेजू खुर्सार वचोन पुनोत जेवन जाला, पवित्र आत्मो धाडला. ताज्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या जेन्ना देवाचें उतर आमी परगट करता, आमी श्रेश्ठ कोत्तुमां करता, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत आमंत्रण दिता, तांकां एक नवी रोचना करता आनी परगटणे वरवीं तांकां पवित्र आत्मो मेळटा, ती देवाची भुरगीं जातात. आनी आतां जी कामां जेजून केली ती करूंक पावतात. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाडून ताची सजमणी घेवन पवित्र आत्म्याच्या सांगात मागुया. आयज पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया. म्हणुया, पवित्र आत्म्या, म्हाका आदार दी, म्हाका सजमणी दी, म्हज्या मनान हाड आनी खरेपणी म्हाका भावार्थान चलपाक आयजतान म्हाका तुजो आदार दी. हेंच मागणें जावनी आमचें आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी फुडें सरया आनी खरेपणी भावार्थीचें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी शिकवण बरी ही जाणवाय देवाची दिवपाक आयजतान आमी वावुरया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.